मांडवी न्हंयच्या धडेर कोसळपाच्या वाटेर आशिल्ल्या चोडणेच्या बांदाची दुरुस्ती करची अशी मागणी वारणा पात्रमोना कुळ संघटनेन केल्या। मजगती आमदार प्रेमेन शेठ हांणी ह्या बांदाची ताकतिकेन दुरुस्ती करून कॉन्क्रीटाची वणत बांदची अशी मागणी केल्या। माती संवर्धन विभागाचे अधिकारी आणि शेतकारां सयत आमदारान ह्या बांदाचे जाल्ले दशेची पळोवणी केली। आज पळयता आमी की हो बांद आहा तो सबंद खचलेलो आसा आनी तेका एक येळ पडलेली आसा व्हडली। आतां हेजें कारण कितें आसतलें आतां तुमी पळयता हे बोटी अश्यो वयतात पळय, ह्या बोटींच्या करंडामुळे ह्या बांदाचेर सगळी शॉक बसता आनी जी करपां म्हणजे गुणे जे भायर सायडीक लायिल्ले हे निखळून वचोन हांगासर मोठेशे शॉक्स ह्या बांदाचेर बसता आनी ही माती सगळी खोल्लोन वयता। त्यामुळे हो बांद आहा तो फुडपाच्या मार्गाचेर पावल्लो आसा। आमी हेजे ताबडतोब तातडीन हेजे रिपेर वर्क सद्या करप हे गरजेचें आसा म्हणून आमी माननीय मुख्यमंत्री कडेन अर्ज केल्लो आसा। मुख्यमंत्र्यांनी सुद्दां सॉयल कन्जर्वेशनाक आदेश दिल्लो आसा की बेगींतल्या बेगीन हेजे पावसा पयलीं हेजें काम सुरू जावन पुराय जावपाक जाय, नाजाल्यार हो असो पद्दतीन आसलेलो बांद आनी एक 10 दिसांनी केन्नाय फुटोवन सगळें उदक जें आसा तें चोडणा पर्यंत पावूंक शकतलें। म्हणून ताबडतोब हें काम जावपाक जाय ह्या दृश्टिकोनान आज हें इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा आनी जशें ऑनरेबल सीएमान हेजेर इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की हें काम ताबडतोब जावपाक जाय। हांव अर्ज करता, मागता आमचे सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंटा कडेन बेगींतल्या बेगीन हांगासर ह्या कामाचें दुरुस्ती काम करपाक लागून हे तातडीन पयलीं दुरुस्ती कामूच म्हणटा हांव, हें दुरुस्ती काम करपाक लागून घेवचें आनी तेज्या नंतर हो जो पुराय मानशे पर्यंत तो फेरीबोटी पर्यंत जो 300-350 मिटराचो जो अंतर आसा ह्या बांदाचो हो पूर्ण बांद आमकां कॉन्क्रिटान बांदलेलो जाय। म्हणजे जसो उदकाचो करंट लागून ह्या बांदांक शॉक बसता तो झेलपाक लागून तेका एक रिटेनिंग वॉल, कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल आसली काय तेजो मोठो केदोय जरी करंट आहलो जाल्यार त्या बांदांक तेजो इफेक्ट जावचो ना। म्हणून आमी एक बरो एस्टिमेट ह्या कामा खातीर करचो आनी हें काम करपाक लागून आमकां सरकारान हेल्प करचें अशी विनवणी करता। आज हें जें काम सुरू करतलो म्हणजे सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंटान हेजर पूर्ण भार घेवन बेगींतल्या बेगीन एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर नेमून जशें हें काम फायरिंग करून हांगासर जशें भायर केल्या नंतर तेका सोलिंग मागीर माती घालून कॉम्पॅक्शन कशें जाता तें बेगींतल्या बेगीन करचें अशें म्हाका खबर आहे।